आमचेर प्रेशर ना, आमचेर दबाव ना, आमी कितें करपाचें हेच जर आमी केल्लें जाल्यार तुमी आमकां कितें करता आसलेले सांगा म्हाका। आयज विनयबाईच्या फुडारपणान हे हांगा सॉल्व केल्लें आसा, ती शिस्त आमी पाळुया पळय, ती शिस्त आमी पाळुया, कळ्ळें तुका। आनी पळय हांव एक सांगता, आमचो 2 दिसाचो हेचो हंगर स्ट्रायक जो आसा पळय तो आमगेलो सायकल, कळ्ळें तुका, तो स्ट्रायक केल्लो आसा। हांव इतलेंच मागतलो, आमची 9 जाण कमिटी आमी बसतले, कित्याक बसतले हांगा रिसर्च सारकी जावपाक जाय, कळ्ळो। जो पर्यंत आमकां कायदेशीर येयना तो पर्यंत आमी हांगसर उठपाना, आमचो धंदो ऑनलायनी ऑफलायनी सांगचे प्रमाणे सुरवात करपाची ताका आमी समर्थन करता। आमी शब्दान हांगा विनयबाईच्या तोंडान हांगा गाडी सुरवात करूया। जीप ऑपरेटर जे आहात तेंच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो ज्या मागण्यांक लागून तेंच्यांनी म्हणलेलें की दुधसागर आमी चालू करपाक दिवचे ना म्हणून, आनी तेजेच लागून आयज जेन्ना दुधसागर जीपी वचपाक लागल्यो तेन्ना सकाळी तेंच्यांनी साखळी उपोशणाक ते बसले, आनी तेच्या उपरांत ज्यो जीपी आहा तेंच्यांनी त्यो आडोवन धरल्यो, आनी माजी खासदार विनय तेंडुलकर हांगासर पावले आनी तांणी सांगलें की हेंचो डिमांड आसा की ज्यो ऑनलायन आनी ऑफलायन दोनी जे आहा पळय त्यो जीपी सोडपाच्यो म्हणून। तेच्या उपरांत खंय तरी सीएमा कडेन वक्तव्य करतकूर फोनार उलयतकूर हेंचे जे मागणी आसा ती मान्य केली सीएमान, आनी आयज जे टुरिस्ट येयला तांकां ऑफलायन ऑनलायन दुधसागर वॉटरफॉलाचेर सोडपाचें डिसिजन मान्य जाल्लें आसा, आनी त्या सीएमा कडेन मिटींग जातली, आनी तेच्या उपरांत जे हेचेर सोल्युशन आहा ते जातलें अशें विनय तेंडुलकर माजी खासदार हांणी तांकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी मिडिया मुखार सांगलेलें आसा। कुळेच्यान प्रोटेक्टा खातीर विवेक प्रभू।